नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. पंचायत वेंचणुको 10 ऑगस्टाक जावपाच्यो आसात. पूण इतले लागीं इलेक्शनां येवनूय ताजे संदर्भांत जो कितें बोवाळ गोंयांत जावपाचो आशिल्लो तो आमकां दिसती पडना. आमदार इलेक्शनां रावतले, ताजे फाटल्यान मंत्री रावतले, तांचे फाटल्यान आमदार रावतले, सत्ताधारी पक्षाचे म्हणून आसतले, कांय विरोधी पक्षाचे म्हणून आसतले, अशें एक गोंधळाचें वातावरण आसा. पूण इतलें सगळें जावनूय मतदान जातकीर जेन्ना रिजल्ट येता न्ही तेन्ना सगळेच सत्ताधारी पक्षा कडेन गेल्ले आमकां दिसती पडटात. हे पंचायत वेंचणुको हायजॅक करपाचो प्रयत्न काय कितें? आनी हें सगळें जातकीर जे पळय कितें पंचायत मंडळ स्थापन जाता तें आपल्या गांवा खातीर कितलें जबाबदार आसता, कितले कॉन्शियस आसता. आमची गोंयची गांवां हालीं तेंपार कोसळून पडत आसात आनी एक संबंद गोंय एक शार म्हणून विकसीत जाल्लें आमकां पळयतात. हातूंत भितरले गोंयचे कल्चर, सोसायटी हें सगळें मातये भरवण जाता आसतना आमकां दिश्टी पडटा. आनी ही एक खरी हुस्क्याची गजाल. देखूनच सर्वसाधारण मनीस जो पंचायत इलेक्शनान भाग सुद्दां घेना आनी पंचायतीचो वाठाराचो एक भाग नासता सुद्दां ताणें पंचायती कडेन गंभीरपणान पळोवपाची आज गरज निर्माण जाल्या. ह्या संदर्भात चर्चा करूंक हांगा आमी जमिल्ले आसात आनी आमचे बरोबर आसात रोलंड बाब मार्टिन्स, जे गोवा कॅनाचे एक क्रियाशील वांगडी आसात. आमचे मदीं आसात प्रेमानंद बाब म्हांबरे, जे भाजपाचे स्पोक्सपर्सन आसात. पूण ते शिवाय तांचे आनीक एक वळख आसा ती म्हळ्यार पंचायत क्षेत्रांत ते जवळ जवळ 16 वर्सां सरपंच आशिल्ले. ह्या क्षेत्रा कडेन बारीकसाणेन पळयतात, तातूंत भितर वांटो घेतात आनी पंचायत क्षेत्रांतले एक जाणकार म्हणून आमी सगळे तांचे कडेन पळयतात. म्हांबरे बाब आनीक रोलंड बाब, तुमकां हांव दोगूय जाणांक हे कार्यावळीन येवकार दिता. रोलंड बाब, तुजे कडल्यान आमी सुरवात करया. पंचायत इलेक्शन आयलें आनी गोवा कॅनाक पंचायत इलेक्शना संदर्भांत जागृताय करची अशें कित्याक दिसलें? ना, आमी फाटले 10 वर्सां आमी पळयतात की ग्राम पंचायतीन खूब इन्फॉर्मेशन की म्हायती कमी आसा की पंचायत ॲक्ट कितें आसा, रुल्स कितें आसा, आपले पंचायत मेंबराची जबाबदारी कितें आसा. पंचायत ॲक्टान खुबशे बरयल्ले आसा की कमिटी आसा, स्टँडींग कमिटी आसपाक जाय प्रत्येक पंचायतीन. सो आमी पळयतात की हें ना. एक वटेन पंचायत इलेक्शनाक कोण जर बसता तांकांय चडशें खबर ना आनी जे वोटींग करता तांकांय खबर ना. सो आमी दिसलें की कांय प्रश्न जर आमी प्रिपेर करून अशें पब्लीक डोमेनान घातले जाल्यार खंय तरी एक सुरवात जातली. सो आमकां बरोचसो रिस्पॉन्स येयलो की सगळे पंचायत निवडून बसता ते हय करता म्हणटले. पूण आमचें म्हणणें कितें आसा, जो प्रश्न घालपी आहा ताकाय एक जबाब येवचो पडटलो की बाबा म्हाका खबर आहा हांव प्रश्न कितें घालता. सो फॉर एग्जाम्पल ग्रामसभा कितली मिटिंगां जावपाक जाय. आतां नवे कायद्या प्रमाणे 8 ग्रामसभा वर्साक मिटींग जावपाक जाय. आतां नवे कायद्या प्रमाणे दर म्हयने 2 मिटींग पंचायतीची जावपाक जाय. कितल्याक लोकांक खबरूय ना आज पासून. मंथली मिटींग म्हणटा, मंथली मिटींग, फोर्टनायटली मिटींगाची मंथली मिटींग. सो आमचो विशय एकूच आसा की लोकशाही चलपाक जाय जाल्यार फक्त निवडून येवपी लोक न्हय पण सबंद ग्रामसभा, सबंद वोटर्स ते इनवॉल्व जावपाक जाय. प्रेमान बाब, आतां पळय रोलंडान सांगलें तो एक बरो चर्चेचो विशय. पंचायतीचे अधिकार कितें, पंचायतीक कितले अधिकार मेळूंक जाय, सरकार ताजे कडेन कितले जागृतायेन पळयता आनी पंचायती फंक्शनल कश्यो जावच्यो हो एक पंचायत इलेक्शनाक चर्चेचो विशय जावपाक जाय आशिल्लो, जालो ना. हांव ताजे मातशे पयलीं वचून तुमकां एक प्रश्न करता असो की फाटल्या 5 वर्सांत ज्यो पळय पंचायती जाल्यात तांचें इव्हॅल्युएशन कोणें केलां? बाबा ही बाबा खरीच बरी करताली काम, ही सामकी बाबत हाजेर कोर्टान ताशेरे उडल्यात, हाका सामकें बरें काम करपाक अपयश आयलां. कारण कोर्ट कोयरा संदर्भांत तर पंचायती सतत बडी मारता आनी ह्यो पंचायती काम करनात. सो अशे तरेचें एक इव्हॅल्युएशन आयदर सरकारान करपाक जाय किंवा NGO पातळीचेर अशी एक बॉडी कित्याक आसची न्हय जी बाबा ह्या सगळ्या पंचायतीचो इव्हॅल्युएशन करतली. आतां इव्हॅल्युएशन म्हणशात जाल्यार आमच्या सरकारान बी एक कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा. म्हणजे अच्छा. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें एक कॉम्पिटिशन आसा. अशें महाराष्ट्रांत आसा. गाडगे बाबा स्वच्छता अभियान कितले आसात सो तातूंत कितें पॅरामिटर ठरयल्ले आसतले. पण आनी जो प्रश्न उपस्थित केलो पळय तो खरोच गरजेचो आसा. म्हणजे पंचायतीच्या निवडणुकीक उबो रावणारो प्रत्येक जो कॅन्डिडेट आसा म्हणजे अशी जनतेची अपेक्षा आसप म्हणजे तातूंत वायट कांय ना की तांणी सगळे जाणां जावपाक जाय. म्हणजे बायबल आसा, हांवें हाडलो ना बूक, हाडिल्लो गाडयेरच दवरलो
पंचायत राज एक्ट म्हणा किंवा तातूंत जे रूल्स आहा कितें आसा बरोबर. अजून थोड्योश्यो रूल जावंकूय ना बी पण बरोबर. ज्यो आसा पळय ताजें एक ज्ञान सादारणपणे प्रत्येक पंच जो निवडून येता ताका आसपाक जाय ताका तें ज्ञान ना जाल्यार तो इम्प्लिमेंट कशें ज्ञान करतलो? आसतलें हय. आसपाक जाय अभिप्रेत धरला हय. पूण हांव म्हणटा अशें की तांचे बद्दल बाबा ते बरो कारभार चलयतात काय कितें आनी तांचे अशें एक एनजीओ कितें आसची न्ही आमी जाल्यार आमी पाठिंबो दिवपाक तयार आहा गोमंतक तुमचे सारके लोकांनी फुडाकार घेवन पंचायती कश्यो स्थापन जाल्यात पंचायती बरें काम करतात काय कितें सरपंच बरें काम करतात काय कितें आनी पंच मेंबर कितले जागृत आसात अशें इव्हॅल्युएशन करपाची यंत्रणा कितें आसची न्ही पळय इलेक्शन जालें की ना प्रत्येक इलेक्शना नंतर सरकारची एक हें आसा एक डिपार्टमेंट आसा हय गिरडा जिपाट जिपाट जाणा म्हणजे गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लीक गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन एक्झॅक्टली थंय ते सगळ्या पंचायत मेंबरांक ट्रेनिंग दितात हय पंचायत मेंबराकूच न्हय जिल्हा पंचायती निवडून आयले बरोबर. की तांकांय बी ट्रेनिंग दितात आता ते ट्रेनिंग कितले जाण ते सिरियस घेतात पळय वो एक प्रश्नचिन्ह आसा बरोबर कारण ते जर कितें आसा की इम्प्लिमेंटेशन जर करतलो जाल्यार जशें हाणें आतां म्हणलां पळय त्यो स्टँडींग कमिटी म्हणा किंवा ते सुपरवायझरी कमिटी एक म्हणा आसता सो ह्या हातून ते काम चलपा जाय बरोबर पण जाता कितें की म्हणजे जनरल अनुभव असो आसा की पंचायतीचें इलेक्शन जालें की पयलें लक्ष आसता म्हणजे ते सरपंच आनी हो कोण जातलो आनी ते वांटून घालपाचें आमच्या वेळार कितें आशिल्लें म्हणजे पयलीं सांगता तुका इलेक्शनाच्या हांवें जें पयलें इलेक्शन लडयलां पळय 1978 हांव सादारण 26 वर्साचो आसतलो हय पयशे सुद्दां खर्च केले 200 रुपया बी कितें केले आसतले बरोबर लोक सुद्दां त्या वेळार अशे आसताले पळय आं तूं इलेक्शनाक रावला बेठेत खंयचे खंय मोडू नाका जिखलो विकलो की आमी एक पार्टी मागीर एक करुया अशें म्हणून लोक स्वता सांगपी आनी बरोबर. हें करपी आतां कितें जाता की पयलींच हो पळय हाजो 1997 जेन्ना हो नवो एक्ट आयलो तेन्ना पासून ही पळय जी आसा मॅरी गो रावंड म्हणजे कितले आतां पयलींच मग म्हाका तुम्ही प्रश्न लक्ष काडला केंद्रीत करता थंय आसा पयलें जाता म्हणजे हें वांटून घेवया म्हाका एक सरपंच आहा ते कितले फळांनी वांटून घेवपाचे म्हाका एकच आनी सांगात. देखून न्हय हांव तुमकां नाही, म्हाका एकच information थोड्यो ज्यो जाय. वायट प्रवृत्ती पळय चल्ल्या पळय भितर. न्ही नॉर्मली कितें आसूंक जाय आपल्या गांवचो जर विकास जावचो आनी आपल्या गांवा खातीर बरें कितें काम करतलो अशें जर एक हेतू आसत जाल्यार अशा प्रकारे चलचें ना 6 म्हयने एकट्याक बरोबर. 1 वर्स एकट्याक ते जे सगळे अंदाज एक पंच इलेक्शना उबो रावता तो कितलो खर्च करता ना आतां कितें न्हय ते पंचायती प्रमाणे आसा हय बरें म्हणजे तो श्रीमंत श्रीमंत पंचायती पंचायती आसले ते लाखाच्या घरांनी कितल्यो? अंदाज वतात. कितले? आतां अशें म्हणटात म्हणजे आमी जे आयकता पळय तातूंतसून श्रीमंत पंचायती थंय 10 लाख 15 लाख सुद्दां खर्च एक पंच हय आनी पंचायतीचें अशी बजेट परिस्थिती. कितलें आसता तांचें बजेट ते मोठ्यो पंचायती आसा 1 कोटीचे आसूं येता 2 कोटीचे आसूं इतलेंच येता एक दोन ना, कोटी पण ताज्या हातूंत- फाटल्या आनीक वेगळ्यो खूब गजाली आसात हो. म्हणजे आमी जर कितें वायट प्रवृत्तीचेर जर विचार करतले हांगा बरोबर जाल्यार तेन्ना त्यो येतल्यो पण हांव सांगता त्यामुळेच हो वांटून घेवपाचो हो जो आसा प्रकार म्हणजे आयडियल सिट्युएशन म्हाका कितें दिसता की एक 9 जाण निवडून आयले जाल्यार ताणें पॅनल ही आसतलीच मागीर शेवटी ते हाजे आसतले रुलींग पार्टीचे आसतले विरोधी पक्ष आनीक खंयचे पार्टीचे आसतले बरोबर पण तांणी सगळ्यांनी येवन एक बुदवंत असो विचार करपाक जाय की आमचे भितर जो मोस्ट कॅपेबल आहा पर्सन ताकद येवंक कितें आनी जो शिकलेलो आहा हे आसा जो वेवस्थीत एडमिनिस्ट्रेशन करतलो बरोबर ताका सरपंच जावनी दुसरे डेप्युटी सरपंच जावनी सारकें. आनी आमी सगळे 5 जाण मेळून ह्यो कमिटी आसात न्ही कोणाक चेअरमॅन कर कमिटीचो एका बरोबर. अल्टिमेटली यू हॅव टू वर्क टुगेदर आमचो रोलंड बाब अशें म्हाका दिसता म्हाका दिसता जाण ह्याच कळ्ळें. अनुशंगान पळोवपाक समजलो. गेल्यार आतां बायलांक रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळा बायलो आयिल्ल्यान कितें फरक पडला ना पळय कितें आसा रिजर्वेशन आसूं कितें आतां फॉर एग्जांपल ह्या फावटी म्हाका तरी दिसता एक बरी स्टेप जाल्ली आसा 2 पर्सन विथ डिसेबिलिटी दे आर कॉन्टेस्टिंग सो हितून कितें जातलें एक डिस्कशन सुरू जातलें एक्सेसिबिलिटी स्वता मिटिंगी अटेंड करपाक जातले जो निवडून येत जाल्यार आमचे बिल्डींग पळयत जाल्यार एक्सेसिबिलिटी इज नॉट देट आतां विशय कितें आसा
जे मामरे बाबान सांगलें की सरपंच डेप्युटी सरपंच, म्हाका तरी दिसता हे 3 स्टँडींग कमिटी जर काडले न्हू, बाकीचे मेंबर आसा न्हू तांकां इनवॉल्व करपाक चान्स पडटलो. आतां कितें आहा, फूल फोकस म्हणजे सरपंच डेप्युटी सरपंच, बाकीचे मेंबराक कितें कार्य करतलो बाय कांयच येना, इनिशिएटीव ना. आतां दुसरें कितें आसा, खुबशे कमिटीज आतां पंचायतीन स्थापन करता. फॉर एग्जाम्पल विलेज चायल्ड कमिटी, बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी, गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटी, रोड सेफ्टी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट, हे सगळे कमिटीज. आणि लास्टाक म्हणजे म्हत्वाचो विशय तो ग्रामपंचायत डेव्हलपमेंट प्लॅन. म्हणजे आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटसून जे डायरेक्टली पंचायताक पयशे येतात आनी तेंचो एक प्लान प्रिपेअर करून ते इम्प्लिमेंट करपाचे. एक्टान देर आर डिफिकल्टीज, देर इज नो डावट. डिवोल्युशन ऑफ पावर्स टोटली जावंकच ना. ओके, पूण आमचें मत कितें आसा, जे आसात प्रेझेंटली जे आसा न्हू ते तरी आमी उपयोग करपाचे न्हू. सद्या जी फेसिलिटी आसा, जे ऑपॉर्च्युनिटी जे आसा ते आमी वापरना. आज पळय तूं द ओवरऑल सर्वे विच हॅज बीन डन, फक्त एवरेज 13 लोक ग्रामसभा अटेंड करता. गोवा इज एवरेज ग्रामसभा म्हाका रोहन बाब तुवें अशें म्हणलां, तुमी पळय जे कॅम्पेन करतात की जो पळय पंच मेंबर येता ताका तुमी लोकांनी क्वेश्चन विचारपाक जाय की बाबा तूं ग्रामसभा घेतलो मरे आनी ग्रामसभेक आमकां उलोवपाक दितलो काय ना. आतां थोडे लोक कितें म्हणटा, अरे तो वय वय म्हणटलो आपूण करतलो. विशय थंय सोंपना. आमचें म्हणणें कितें आसा, इलेक्शन जाले उपरांत हें चालू उरपा जाय. जो प्रश्न आयज घालता, 2 म्हयने उपरांत ऑक्टोबराचे जेन्ना 2 तारखेक ग्रामसभा जातली आनी येता ते ऑक्टोबराच्या आयतारा दीस ग्रामसभा थंय अटेंड जावपा जाय. कितें आसा, मिटींग जर लोकांनी अटेंड करना न्हू, आतां ऑफकोर्स जायते ग्रामसभा आतां गरम सभा जावपा लागले. सोमारचो पेपर घेत जाल्यार अशें न्यूज येता, तुमच्या पेपरान अशी बातमी येता की एका तापयलो, अशें जालें, झगडी जाली. सी, गरम जावपाकूच जाय, ती वातावरण गरम जाले शिवाय. पूण मेन पॉयंट कितें आसा, लोकांनी इनवॉल्व जावपाक जाय. आतां तुवें सांगलें बायलान, ह्या फावटी खुबशे ट्रेनींग जाले आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक. सो म्हाका तरी दिसता हे इलेक्शनाक फर्स्ट टायम थोडे नवे कॅन्डिडेट्स येतले, लेडीज इंट्रस्टेड, जे आपले सेल्फ हेल्प ग्रुपान कितें तरी करतले. सो म्हाका तरी हें आसा की ह्या 5 वर्सां भितर देर इज गोइंग टू बी सम इम्पॅक्ट. ओके, प्रेमानंद बाब, तूं इतलीं वर्सां काम करता पंचायती एकूण, हांव गोंयच्यो पंचायती, हांव तुमचेच पंचायती उलयना, एकूण एक गोंया भितर अवेरनेस आसा की तांणी एक डेव्हलपमेंट प्लॅन करपाक जाय, विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी म्हणून आसता, ताणें गांवची आंखणी करची, नवे नवे योजना मांडच्यो. कारण तांकां जाय जाल्यार सेंट्रला कडेन आतां पयसो येवंक शकता न्ही अशे तरेची. हय, पयलींच्या म्हणजे ज्या वेळा आमी हे आशिल्ले पंचायतीन बी, त्या वेळा पेक्षा आज पंचायतीची आर्थीक परिस्थिती पळय आसा ती बरी आसा अशें म्हाका दिसता. म्हणजे 13 फायनान्स कमिशनाच्या हाजे पासून म्हणजे सरकार जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटाक कळून आयलें की फायनान्स कमिशन म्हणजे स्टेट फायनान्स कमिशन नेमपा खातीर सगळेच सगळेच स्टेटी पळय आसा त्यो फाटी फुडें जाता. डेव्होल्युशन जायना, आर्थीक अधिकार आमचे तुमी पळयलां गोंयचे सुद्दां की 2-3 फायनान्स कमिशन जाली. म्हणजे दोगांनी रिपोर्ट दिलो, बाणांदीकर म्हणा किंवा कुटोच्या, पण तो काय एक्सेप्ट जालो ना. तिसरे एक कमिशन नेमले, फंक्शनूच जालें ना. चवथ्यो नेमला म्हणून अशें हांव आयकतां, पण तांकांय अजून फंक्शनींग करपाक सोदपाक जावंक ना. त्यामुळे कितें जालां, डेव्होल्युशन जे पळय म्हणटा, डेव्होल्युशन ऑफ त्यो 2-3 प्रकारचे आसा. मॅन, मनी, मटेरियल, कळ्ळें न्ही. म्हणजे वर्क खंयचे करचे ताजें सुद्दां डेव्होल्युशन जावपा जाय. पंचायतीन, जिल्हा पंचायतीन खंयचे करचे. सो देरफोर वी हॅव बायफर्केशन ऑफ वर्क, डुप्लिकेशन जावप उपकारना. पण एक गोश्ट बरी जाली की आमच्या गोंयच्या सरकारच्यो कांय GIA, मॅचिंग ग्रँट, गार्बेज ग्रँट अशा प्रकारच्यो ग्रँट आसात. त्याच बरोबर सेंट्रल गव्हर्मेंटान अशें ठरयलें की ज्या अर्थी स्टेट्स पळय आसा दे आर नॉट व्हेरी कीन ऑन इम्प्लिमेंटींग फायनान्स कमिशन रिपोर्ट. सगळ्योच अश्यो न्ही आहा. केरळा सारक्यो कांय हे आसा, महाराष्ट्रान म्हणा, गुजरातान म्हणा, ह्या आदी पासून 3 टायर सिस्टम चालूच आहा. त्यामुळे तांचे कडेन बायफर्केशनूय जाल्लें आहा. पण गोंयच्या बाबतींत म्हणा किंवा आनीक बाकीच्या स्टेट्सच्या बाबतींत हे तितलेशे सिरियसनेस ना. त्यामुळे सेंट्रल गव्हर्मेंटान कितें ठरयलें, पयलीं स्टेटी कडेन पयशे येताले and it was depending on their whims and fancies. कळ्ळें न्ही, टू गिव ऑर नॉट टू गिव. कितें आता शाल ऑर शाल नॉट,
मे ऑर मे नॉट हाजे आपणाक जाय तशें स्टेटी हे करीत आसतात करीत कितें न्हय तांकां जशें सोयीस्कर पडटा तशें थंय डेफिनेशन करतात आनी त्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली. त्यामुळे सेंट्रलान कितें ठरयलें म्हाका दिसता इट वॉज फ्रॉम 13 फायनान्स कमिशन ऑनवर्ड की हे जे पयशे पळय येता ते ग्रामपंचायतीक आनी जिल्हा पंचायतीक पावपाकूच जाय. येस दुसरें तांणी कितें सांगलें की हे जर पयशे मेळपा जाय जाल्यार प्रत्येक पंचायतीक विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी करपा जाय. यू आर रायट. ताजो एक अध्यक्ष आसचो पडटलो. तो सरपंचूय आसूंक शकता किंवा समाजांतलो एखादो मान्यवर जाचे हाका आदी एक्सपिरियन्स आसा समाजान त्या गांवांत रावली कोण आर्किटेक्ट म्हणा इंजिनियर म्हणा आदले सरपंच आनीक कोण अशे जे लोक आसात जांकां अनुभव आसा जांकां एडमिनिस्ट्रेशनाचो अनुभव आसा जांकां हे चलोवपाचो अनुभव आसा अशा लोकांक तातूंत भितर घेवचे तांणी प्लॅन करचो आनी त्या प्लॅनाक कितें आसा पळय ताका वेरियस टायप्स ऑफ कंपार्टमेंट्स आसात म्हणजे 2 लाखां पर्यंत तुमी कामां कितें करता पयलें म्हणजे तुमी आयडेंटिटी तुमचो गांव कितें तुमच्या गांवांत सगळी तुमी संपदा कितें आसा हाजे सगळ्याचे शेती कितली हो एक म्हत्वाचो मुद्दो सारको म्हत्वाचो. आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया ह्याच विशयाचेर ह्या विलेज पंचायतीन फकत विकास अशें म्हणून एक डेव्हलपमेंट करता डेव्हलपमेंट पूण ह्या पंचायतीक सोशल आनी कल्चरल आपल्या गांवचें म्हत्वूय कळपाची गरज आसता. त्या विशयाचेर आमी आतां उलोवपाचे आसात पूण ताजे पयलीं घेतात आमी एक ल्हानसो ब्रेक. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. साडेतोड नायक करिमणी तुमकां परतून येवकार दितात. पंचायत वेंचणुकेचेर आमी उलयतात आनी आमचे मदीं 2 तज्ञ आसात, रोलंड बाब मार्टिन्स आनी प्रेमानंद बाब मामरे. दोगूय जाणांनी पंचायत वेवस्थेचो अभ्यास केला आनी आमकां मामरे बाब सांगताले ब्रेक घेवचे पयलीं की पंचायतीन भितर फकत एक सरपंच आनी ती 5 जाणांची वेंचून निवडून आयले म्हूण जायना, तांणी एक डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार करप आसता. गांवच्यो कल्चरल सोशल ह्यो निड्स लक्षांत घेवन त्या संदर्भांतलो एक आराखडो तयार करप, तो केंद्राक दत्तकीर बऱ्यांतलो बरो निधी हांगा येवंक शकता. प्रेमान बाब तुमी म्हाका सांगात अशे तरेचो प्लॅन तयार जाता गोंयांत बरे तरेन लोक घेतात. 14वें फायनान्स कमिशन 13वें 14वें आनी आतां 15वें आसा. जेन्ना सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटान ठरयलें की हे जे पयशे पळय आसा ते मॅन्डेटरिली त्या पंचायतीक वचपाक जाय. बरोबर. म्युन्सिपाल्टीक वचपाक जाय, जिल्हा पंचायतीक वचपाक जाय. पंचायतीच्या बाबतींत तांणी एक सांगलें की हें करतलो जाल्यार पयलीं तांणी विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी करपा जाय. येस. तातूंत सगळे हे जशें जाले पंच आसतलेच बरोबर. पण त्याच बरोबर गांवांतले जाणकार लोक तांकां एक्सपिरियन्स आसा, रिटायर्ड ऑफिसर अशे कोण इंजिनियर हे वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले लोक तातूंत घेवचे. बरोबर. आनी त्या सगळ्यांनी गांवच्या एकंदर जे कितें गरज आहा गांवा खातीर म्हणजे सगळ्या प्रकारचो विकास म्हणजे तो डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं खुबदां कितें जाता पळय आमी असेट तयार करता तांचे मेंटेनन्स कोण पळयना ते कोणें पळोवप सगळ्या वेळार सरकार कडेन धांवपाची गरज नासता. सारकें. त्या पंचायतीन तेजें मेंटेनन्स करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दुसरें ह्युमन डेव्हलपमेंट आसा इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर. सारकें. दुसरें CSR पळय आसा म्हणजे कांय गोश्टी पळय आसा त्यो गांवांत जी कांय आस्थापनां आसा कांय गांवांनी बिजनस एस्टाब्लिशमेंट आसतात, कांय गांवांनी बँको आसात, कांय गांवांनी आनीक अशे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आसात हांचीय बी मदत घेवन कांय प्रोजेक्ट थंय करूं येता. हे सगळे हातूंत प्लॅन करचे पूण आसा हातूंत आसा की एक 2 आनी तिसरें एक कंपार्टमेंट म्हणजे हो 2 जे आसा ते पंचायतीन करप. तिसरो जो आसा की जे पंचायती कडेन जायना ते बाकीच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान करून घेवप. आनी चवथो एक फॅक्टर हे आतां ह्या सगळ्या हाजो पळय जो मूळ आसा गाभो तो आसा पंचायतीक स्वयंपूर्ण करप, ऑटोनॉमस करप. म्हाका एक सांग आमदार येता तो प्रत्येक वेळ हस्तक्षेप करता कितें आसा पळय आमदार आसा आनी आसतलोच. इट इज नथींग दॅट इट इज गोइंग टू डिजपियर. म्हाजो विशय एकूच आसा की आतां VDC जी स्थापन केल्या आनी प्लॅन्सूय बरे तयार केल्या थोड्या पंचायतीन. प्रॉब्लम कितें आसा एक सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक अकाउंटेबिलिटी आनी ट्रान्सपरन्सी आसचें म्हणून हें घातलेलें आसा म्हणून ते आतां रिएक्शन जाल्लेलो आसा. आनी सम ऑफ द इलेक्टेड ते म्हणटात ते आमकां ते पयशे नाका. वॉट हॅपन्स बिकॉज इफ यू आर कमींग अंडर
very strict Yes, transparency and accountability provisions, then it is, you cannot, म्हणजे हो आतां हे आतां उरफाटेच हय. जालें पंचायतीक स्वयंपूर्ण रितीन काम करपाचें ना अशें जालें ना कारण तांकां जर ऑटोनॉमी आनी चडांत चड अधिकार जर केंद्र सरकार दिवंक शकता आनी तो अधिकार मेळिल्ल्यान जर फंड मेळटात कारण हो सगळो वेव्हार चोख दवरपा जाय तुमी वेळचे वेळार हिशोब दिवपा जाय तुमचे फायनान्शियल स्टेटमेंट तयार करून धाडपा जाय एक्सपर्ट्सांक इनवॉल्व करपा जाय ह्यो जर गोंयच्यो पंचायती तयार करूंक तयार नात जाल्यार कितें जालें हातूंत आनी एक गजाल आहा की हय जे प्रोजेक्ट तुमी हातूंत पळय घालता तांकां मॉनिटरींग इवन सेंटरांतसून जाता ताका एक GI टॅग लावचो पडटा they are not, see, होच विशयक लागून money is not being spent. No, आता but तुम्ही- this is our panchayats are bogus then. No. If they are not ready, No, see, no, there विषय is कितें something. आसा? See, for state government also there is something called CAG. No. Control and Auditor So, General. विषय कितें हांकांय आसा? आसतलोच न्ही ना, आनी आसा. काम करपाकच जाय न्ही. ना विशय कितें आसा पब्लीक इनवॉल्व जावपा जाय कितें आसा हे सगळे अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रान्सपरन्सी आमी म्हणटा तितले लोक आसपा जाय न्हू तेच म्हणटा म्हाका एक सांगात, आतां 13 लोक आमदार आनी मंत्री ह्या वेवस्थेन भितर इंटरफियर चड जातात म्हणून हो घुसपागोंदळ जाता. म्हाका दिसना कित्याक जाणा तूं हय तांकां तातूंत रोलूच ना म्हणजे कसो अनलेस ही इज ए वोटर इन दॅट पर्टिक्युलर पंचायत Okay. ही हॅज नो रोल टू प्ले पूण सदांच आमदार ताका जर आपयलो पळय न्ही म्हणजे ह्या हातूंतलो तिसरो जो फॅक्टर पळय हा हय तिसरो दोन गजाली पयल्या दोनांनी पंचायतीन जी कामां करूं येता हय ती आसा भितर तिसऱ्या हातूंत सरकारचो इनवॉल्वमेंट म्हणजे एक मोठी कामां आसा थंय जंय पंचायत करूंक शकना थंय मागीर आमदाराचो हे आयलो कारण ती जर कामां करून घेवपा जाय जाल्यार पंचायतीन ती प्रपोज करूंक जाय आमदार आनी सरकाराच्या फाटल्यान लागून ती करून घेवपा जाय चवथो एक असो CSRाचो प्रश्न हांगा एकूच कितें जाता जाणा की हांवें पळयलां म्हाज्या पंचायतीन एक बऱ्या प्रकारचें काम ह्या बाबतींत जाल्लें आसा म्हणजे हांवें सुद्दां असो केलो की हांवें स्वता प्रपोज करून हांव रावनासतना एका बऱ्या शिकलेल्या भुरग्याक थंय अध्यक्ष केलो हय आनी ताका फक्त गायडन्स दिलें कशा प्रकारे आनी ताणें एक बऱ्या प्रकारचो प्लॅन थंय तयार केलो आतां कितें जाता पंचायतीच्या जावं ते जिल्ला पंचायत जावं सगळ्यांचें हें कितें आसा न्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळे कडेन मेळटा थंय हांगा कितें पेवर घालप थंय आनी कितें हें घालप म्हणजे तांकां विकास थंय टेंडर कळ्ळें न्ही पूण हांव जर समज एखादा हांवें जर म्हणलें की एखाद्या बालवाडीक जी बालवाडी आसा आमच्या हातूंत हय आनी तिका सरकारचे खाते सगळे प्रकारचे सुविधा पुरवंक शकना बरोबर. तर आमी ह्या पंचायतीन आपल्याच गांवची भुरगीं त्या बालवाडीन येता म्हणजे तांकां उदक बरें पियोवपाचें उदक बरी तांकां टॉयलेट बसपा वेवस्था. खातीर एक बरें हें बरी टॉयलेट बरी टॉयलेट आनी अशी जर सुविधा कितें जर केली जाल्यार तेय बी तातूंत हांवें इन्क्लूड करूंक लायले पूण ते इम्प्लिमेंट करपाक हांकां ते फाटीं फुडें कारण तांकां कितें जाय व्हडले पयशे व्हडले टेंडर कळ्ळें रे शेवटी टेंडर म्हणलें की फुडें कितें तें पूण म्हाका तुमकां प्रेमान भाई एक सांग म्हणूनच तांकां दिसता की पावर पंचायतीन एक मंडळ जिखून आयल त्या वरती सरकाराक घट पळय जाता जे कोण सरकार आहा ते ह्याच कारणां खातीर बरी टेंडरां मेळची नाही अनफॉर्च्युनेटली कितें न्ही पळय दुसरो आनी म्हणजे हांवें तुमकां ह्युमन डेव्हलपमेंट म्हणलें हय कळ्ळें न्ही आतां ग्राम सभेन कितें हें आसा पळय ग्राम सभेन ह्या गांवान बाबा सगळ्यान गरीब लोक कोण आसा ह्या आमी गरीब आनी निडी हांव ह्युमन डेव्हलपमेंटाक हाजेर वता आतां ह्युमन डेव्हलपमेंट त्या कुटुंबाचो हे पळय जो आसा तो वयर काडप म्हणजे तांकां समज जर घर ना जाल्यार तांकां ते सरकारच्या येवजणे खाली घर मेळोवन दिवप बरोबर तांकां टॉयलेट ना जाल्यार तांकां टॉयलेट तांच्या घरान नळ ना गॅस ना हे सगळें तांकां मेळोवन दिवप कारण सरकारच्यो येवजणा आसा हे काम ग्रामसभेचें ह्यो ह्युमन डेव्हलपमेंटा म्हणटा मागीर एज्युकेशनाच्या फिल्डान काम करूं येता नाही हे सगळे काम म्हज्या प्रश्नाचे दोगूय जाण जाप दिनात कितें म्हजो प्रश्न जो आसा की आमदाराचो हस्तक्षेप सरकाराचो हस्तक्षेप सगळे पंचायती जिखून आयले ते बरोबर सरकाराच्या गोठ्यान व्हरून आपल्याक बांदून घेतात ते कितें हस्तक्षेप खंय आसता पळय तो माझे नाही, पण सरकाराक सगळे पंचायती सरकाराच्या गोठ्यान आपल्याक बांदून कित्याक घेतात सी म्हाजें म्हणणें एकूच आसा ज्यो पावर सद्या दिल्लेले आहा आनी कमिटी काडपाक आनी लोकांनी ते एक्सपिरियन्स घेवपाक जाय डॉमिनेशन कंट्रोल मिसयूज हे चालूच उरतले पूण हांव परत सांगता न्हू 13 लोक जर ग्रामसभा मिटिंगेक एवरेज जर गोंयान आसा हें जर सेंट्रल सर्वेसून
इट इज क्लियर. सो ह्या परिस्थितीन कोणाक कितें करपाक जाय तें करपाक हय रे, जातलें. पूण राव रे, पूण साश्टीन तुजे पंचायती बऱ्यो आसतात. थंय म्हणून- पांचशे पांचशे लोक ना, ना, येतात. म्हणून हांव सांगता कितें आहा, सो इट हॅज टू बी इवनली, म्हणजे पेडण्यार ते काणकोण पर्यंत सगळे भितर ही जागृताय जाल्लेली आसा. म्हणून हांव म्हणटा कितें, ह्या 5 वर्सां भितर खूब म्हाका दिसता नवे लोक पण येतले. आमच्या प्रेमानंद बाब, हो प्रश्न एक सिरियस गंभीर तरेन विचार करपाचो की 66 सारक्या भागांनी ग्रामसभे सामक्यो गाजतात. सामक्यो 500 लोक 400 लोक येवन थंय सरपंचाक जाप विचारतात, प्रश्न विचारतात. तांचे भितर एक जागृताय आसा. एक सदांच आमी पळयता फाटल्या 20 वर्सांत सालसेतीन बी चडांत ते गांवांचें स्वरूप बदलपाक लागलां. लोक भायले येवपाक लागल्यात. डेव्हलपमेंटाच्या नांवा खाला विलेजाचें पयलीं कितें एक स्वरूप आशिल्लें, विलेज म्हणून आमच्यो गोंयच्यो खास आशिल्ली न्ही. माडाची सामकी इतले माड, इतले सगळे हिरवेपण आशिल्लें, न्हंयो आशिल्ल्यो, ल्हान ल्हान तळी आशिल्लीं, गोरवांक चरपा खातीर आसतालीं. आतां आज कांयच उरूं ना. सो हो एक लोकां भितर एक भंय निर्माण जाला. तसो भंय किंवा आनी तशी पळय जी कितें हुस्को जो पळय आहा तो हेर कडेन आमकां कित्याक दिसना? बाकी कडेन ग्रामसभा कित्याक गाजनात? ना, लोकांनी इंटरेस्ट घेवपाक जाय न्हू. ना, हांव तोच प्रश्न विचारलो. आसगांव आतां एक लोक सांगा. इंटरेस्ट कित्याक घेनात? ना, ना, हो ना, प्रश्न म्हाका- आसगांवचो विशय घे तूं. गव्हर्मेंटान SIT तूं आसगांवचे सगळे ग्रामसभा 5 वर्सां घे आनी पळय कितले फावटी हो इश्यू येयला. सो लोकांनी इश्यू मांडपाक जाय न्हू. मांडपाक जाय. आतां तेजो खंय रिजल्ट जाता तो वेगळो इश्यू, पूण प्रोपोजल जे आहा न्हू, विशयच मांडना. सो म्हाका तरी दिसता आमी ह्या कॅम्पेनान एकूच हेतू घेवन फुडें सरलेले आसा की जागृताय चालू उरची. बरोबर. इट इज टायटल अशें आहा, मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क. लोकशाही चलपाक जाय. हीज ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी फंक्शन्स इन गोवा. हां, सो ते फंक्शनल करपाक जाय. अशें आमचें ग्रामसभेन केन्ना केन्ना बोवाळ जाता पळय, तूं केन्ना केन्ना एक्टिव्हिजमच्या रुपांत जाता. म्हणजे कितें आसा, शेवटी ग्रामसभेन कितें आसा, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जावपाक जाय. म्हणजे सजेशन्स. आतां सजेशन तुवें म्हणलें की आमच्या पर्यावरणाचो ऱ्हास जाता, आमच्या शेताचो ऱ्हास जाता. तर पंचायतीची जबाबदारी जर आमची शेती जर ऱ्हास जाता, बरोबर. कल्टिवेट करिना लोक, वेस्ट हें दवरता जाल्यार ती सुद्दां हाका हाडप, लागवडीक हाडप, ही पंचायतीची जबाबदारी. थँक्यू. आमचे तळयो पळय आसा, तळयो. आमची चर्चा हांगा आमी सोंपोवया इतल्या खातीर, कारण एक म्हत्वाचो लोकशाहीचो भाग म्हणून आमी सगळे पंचायती कडेन पळयतात काय कितें. जशें रोलंड बाब म्हणटालो, साश्टी गाजता कारण साश्टी भितर एक जागृताय आसा. आमचे गांव ना जातात. साश्टीन भितर ल्हान ल्हान सुपुल्ले आनी सोबीत गांव आशिल्ले ते गांव आतां उरूंक नात. अशीच परिस्थिती बाकी कडेन आसा. बाकीच्या गांवांतले लोक कित्याक उठून उबे रावनात? पंचायत वेंचणुके कडेन आमी जेन्ना गंभीरतायेन पळयतले तेन्ना म्हाका दिसता पंचायत लेवल गांवच्या जे पळय कितें गांवची तत्वां आसात न्ही, तांकां घटमूट एक घटमूट जावपाक पावतली. ती नव्या तत्वान नव्या उमेदीन उबे रावतले आनी गांव वाचोवपाचें काम पंचायती करचे ना जाल्यार आनी कोण करतले? हो आमचो प्रश्न आसा. आनी ह्याच प्रश्नान आमी आयची ही कार्यावळ सोंपयतात. ह्या पंचायत वेंचणुके संदर्भांतले चर्चेन तुमी दोगूय जाण वांटेकार जाले. रोहन बाब आनी प्रेमान बाब म्हांबरे, तुमकां हांव तुमचे उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक TV.